प्रुडंटाचे डिबेटीन भाजपातले सतीश धोंडाचे विशयाक तोंड फुटलां. धोंड भाजपाचो संघटन मंत्री, ताका पक्षांत म्हत्वाची सुवात आसा. ताचेर कोणेंय कितेंय उलोवचे पयलीं चिंतचें अशें पर्वरेचें भाजपा मंडळ म्हणटा. लोकांक दिल्लीं आस्वासनां पुराय करप रोहताक जमना म्हूण तो भाजपाच्या फुडाऱ्यांचेर टिका करता असो भाजपाचो दावो. रोहन, काँग्रेसीचो आलेक्स रेजिनाल्ड आनी विजय सरदेसायान धोंडाक लागून आमदारांची कामां जायनात म्हूण प्रुडंटाचे डिबेटींत मुद्दो काडिल्लो. भाजपाचो संघटन मंत्री सतीश धोंड हो सध्या भाजपा, काँग्रेस आनी अपक्षां मदीं चर्चेचो विशय जाला. ताचे विशीं आमदार आनी कार्यकर्त्यां मदीं इतलो तेंप वाऱ्यार गजाली चलताल्यो. प्रुडंटाचे डिबेटीन पयले फावट आमदारांनीच हे विशयाक तोंड फोडलें. सगळ्यान पयलीं विशय काडलो तो आमदार रोहन खंवटेन. एखाद्या पक्षांतलो मनीस आपली मर्यादा हुपून वेचून आयिल्ले आमदार मंत्र्यांक राजकारण शिकयता म्हूण रोहनाचो मुद्दो. एक व्यक्तिमत्व आसा तांच्या भितर सारकें सतीश धोंड म्हणून. ही इज द गाय हू हॅज बीन एक्चुअली देर विथ देम, हू इज इंटरफियरिंग इन एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी. धोंड आमदार मंत्र्यांक ज्ञाना शिकयता. हाका लागून भाजपाचे सोडून हेर मतदारसंघांनी सरकाराच्यो येवजण्यो पावनात म्हूण आलेक्स रेजिनाल्डान मुद्दो काडलो. We have discussed some issues like what schemes, जे पळय स्कीम आहाय हे कित कोण डिस्ट्रीब्यूट करतात ते. मिनिस्टरा फोन मारल्यार परोलेकरा फोन मारल्यार परोलेकर सांगता आपणा प्रेशर दिला आनी सतीश धोंडान वयले म्हणून. हाचेर भाजपाच्या पर्वरे मंडळान रोहनाक जाप दिली ती अशी. हो अपक्ष आमदार ताका कसलोच पार्टीचो बेस ना. ताणें फक्त भारतीय जनता पार्टीच्या नांवाचेर खूब उड्यो मारल्यो पयलीं इलेक्शनाच्या पयलीं की आपुणूच उमेदवार आनी जेन्ना ताका तिकीट मेळ्ळी ना आनी अप्रचाराक बळी पडून लोकांनी मतां घातली. थोड्या लोकांक दिसलें की हो खरोच भाजपचो उमेदवार काय कितें आनी निवडून आयला. ताची जी खोटी आश्वासनां तो पुराय करूंक पावलो ना आनी म्हणून खंय तरी लोकांचे एक पळोवप ताचे जो दृश्टिकोन आसा तो आतां बदलपाक सुरू जाला. आनी कितें तरी कारण नासतना आमच्या एका लिडराचो असो अपमान करचो हे आमी केन्नाच सहन करचे ना. मात धोंडा विशीं केल्ले वक्तव्याचेर रोहन ठाम आसा. तो म्हणटा सगळ्या मतदारसंघांनी ताचो होच कारभार चल्ला. डिबेट जो जाला ताजेर वॉट एवर द फॅक्ट्स वर देर वर क्लियर्ड. मिस्टर सतीश धोंड विथ ड्यू रिस्पेक्ट लायक हिम हुएवर इज इंटरफियरिंग आय हॅव टोल्ड हिम दॅट्स अ फॅक्ट. आतां ताणी कित्याक प्रेस कॉन्फरन्स घेतला हें तांकां बरें आसतलें खबर. आनी इट इज फॉर द पीपल टू जज. कित्याक आय हॅव बीन व्हेरी वोकल ऑन द डिबेट. दे हॅव गिवन इट. लेट द पीपल जज वॉट इज रायट वॉट इज रॉंग. कित्याक चल्ला तें म्हजे एकूच कॉन्स्टिट्युएन्सी न्ही. सो लेट पीपल जज. कित्याक बिचोलेचे आसा, बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा. सो पीपल नो वॉट आय हॅव स्पोकन. सतीश धोंडाचो विशय हो भाजपाचो पक्षांतलो विशय. बाकीच्या आमदारांक तो लागना अशी भाजपाच्या फुडाऱ्यांची भुमिका. जाहीर उलयतना भाजपाचे असंतुष्ट आमदारय तीच भुमिका घेतात. कितेंय आसले तरी सतीश धोंड हो आमदारां मदीं चर्चेचो विशय जाला इतले खरें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. अल्पसंख्याकां कडेन लागसार करपाक भाजपान खासा मोहीम सुरू केल्या. गोंयांत हाच समितीची कचेरी उगडपाचे यत्न चल्ल्यात. समितीची कचेरी उगडपाचें उतर मुख्यमंत्र्यान दिलां अशें भाजपाचे अल्पसंख्याक फांट्याचो सचीव शेख जिना सांगता. फाटलीं कितलींशींच वर्सां गोंयच्यान हाज यात्रेक वचपी मुस्लीम ही कचेरी मागतात. मडगांव मोती दोंगरार कितल्योश्योच अल्पसंख्याक फामिली रावतात. थंयची घरां मोडपाची काय ना म्हूण विचारल्यार जिना म्हणटा घरां बेकायदेशीर आसल्यार ओडोवपाचींच. गेल्ल्या वर्सा भारतीय जनता पार्टीचें गव्हर्मेंट जाल्लें तेन्ना आमी रमजानाक ही इफ्तारीची टायम टेबल हे पाटी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन 25,000 कार्डां छापलेलीं आसा. कारण आमचे नॅशनल मायनॉरिटीचे अध्यक्ष दिल्ली कॉन्फरन्स मिटिंगेर सांगलां की तुमी जी मुस्लिमाचे हे ऑकेशन कितें येता तें तुमी हातबोट घालपा जाय म्हणून आनी तेंच्यांनी सांगलेलीं कार्डां छापा म्हणून. इट इज मेन आमी मुस्लिमां कडेन वयताय न्ही. इट इज वेट म्हणून आमी वयताय. बीजेपी भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमांक जॉयन करपाक सोदताय. बिकॉज ते भिल्ले ते भिराण आमी काडटाय. आतां मनोहर पर्रेकरान सांगलां काय एक 8-10 दिसां भितर आमकां सावथान 1,000चे ऑफिस दितले प्लस आमकां स्टाफ दितलो म्हणून. जे बी मायनॉरिटी फायनान्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ते दिवपा आहा ते बी म्हाका दिता म्हणून सांगलां ऑलरेडी. मायनॉरिटी फायनान्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन कितें करता ते भितर सांगलां पूण दिता म्हणून दितलो. मोती दोंगराचेर सद्या हे डिले जावपाक लागला ते बिकॉज देर इज मोर ऑफ मायनॉरिटी ओवर देर. बट वॉट एवर दॅट इनलिगल आहा न्ही ते नाका ते काडपाकूच जाय. इनलिगल आहा ते मागीर
इट इज नॉट लायक दॅट की इनलिगलाक आमी सपोर्ट करतले, हें जावपा ना. इनलिगल आतां इनलिगल. इतल्याने खबरांची हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.